नमस्कार, स्वागत, वेलकम यू ऑल. तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो राजकीय मंच राज माचे आरडीएक्स गोवा तुमच्या मुखार परत एकदा घेऊन गेला. तुमच्या खातीर तुमचो आवडीचो राजकीय मंच राज माचे. आयज आमच्या सोबत आहा गोंय विधानसभेचे डेप्युटी स्पीकर बाब मायकल लोबो. मायकल बाब, हांव आरडीएक्साच्या वतीन तुमचें स्वागत करता. तुम्ही एक वर्ल्ड फेमस ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जे संवसारार अख्ख्या संवसाराक फामाद आहा, कलंगूट. तुम्ही ह्या प्लेसीचो, म्हत्वाच्या प्लेसीचो प्रतिनिधित्व म्हणजे तुम्ही रिप्रेझेंटेशन करता. ट्युरिजम हो तुमच्या पोर्टफोलियोन, तुमच्या स्वताच्या पोर्टफोलियोन ताका प्रायोरिटी आसा. जेन्ना ट्युरिजमाचेर कितें तरी वायट आयकूंक येता तेन्ना मायकल बाब सामको तापता, डिसअपॉयंट जाता. कित्याक काय मायकल बाब? See, tourism is the lifeline and the economy of the state. सरकारान इतलेंच चिंतपाक जाय की आमचे जे वेवसाय आहा, इकॉनॉमी जी आहा, लोकांचे पोट आहा, लोक जेन्ना धंदो करता वो कामाक लागता, ते दोन हितून आहा. एक मायनींग जे आयज बंद आसा आनी दुसरें ट्युरिजम. इंडस्ट्री म्हणटा ती खूब कमी आहा आनी इंडस्ट्री स्लोली कमी जायत गेल्ली आहा. फार्मास्युटिकल्स मातशी बरी आहा गोंयांत. इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी फार्मास्युटिकल industries, manufacturing tablets or any other ointments or any other thing. But if you look at the main industries, this is mining and tourism. Tourism has slightly gone down this year, and it is the result of various reasons. खूप reason आहा तेका, वेगवेगळे reason आहा. एक सायडीन हिट जाला also because of the international economy of other countries. At the same time, जो गव्हर्नमेंटाच्यो पॉलिसीज आहा फॉर ट्युरिजम, आर दे इम्प्रेसिव्ह और देर आर सम? गव्हर्नमेंटाची पॉलिसीज म्हणजे कितें आहा, एवरी 5 years मिनिस्टर चेंज जाता आनी जेन्ना कोण तरी डायरेक्टर, GTDC, MD परफॉर्म करूंक सोदता तेन्ना ताका परवानगी घेवची पडटा मिनिस्टराची. मिनिस्टराचें डायरेक्शन सारकें आसपाक जाय. गेली 5 वर्सां आमी आमच्या कोस्टल बेल्टाक खूब प्रयत्न केलो की खुबशीं कामां करपाक. डेव्हलपमेंटाची कामां आसूं ती कामां बीच बेल्टाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तेजी कामां आसूं ती आमी जी NOCs मागलेल्यो CRZच्यो जावं टावन प्लॅनिंगाच्यो जावं बाकीच्यो पंचायतीच्यो आनी बांदपाच्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते आमी केल्ले आहा. आयज आमच्या कलंगूट, कांदोलीम, टिटोजलेनी, सकला, खोबरावाडो आनी अप टू बागा हे 4 सदर बरे आमचे टॉयलेट ब्लॉक्स येयल्ले आहा. तितून इन्फॉर्मेशन सेंटर्स येयल्ले आहा, पार्किंग लॉट्स जाल्ले आहा, देर आर फूड कावंटर्स जाल्ले आहा. म्हणजे डेव्हलपमेंट दिशी आमी काम केल्लें आहा. बट जे एग्रेसिवली डिपार्टमेंटान आनी GTDC म्हणून काम करपाक जाय आसलें तें जावंक ना. ताका वेरियस रिजन्स आहा. एंड समटायम्स वी टेक द ट्युरिजम फॉर ग्रांटेड. म्हणजे गव्हर्मेंट टेक्स इट फॉर ग्रांटेड ना, हें चालूच आहा न्हू, ट्युरिस्ट येत आहा ते वाडत रावतले, तशें ऑटोमॅटिकली वाडना. देर आर डिफरंट कंट्रीज also promoting tourism. So we have to compete with them. We cannot say Goa is a natural tourist destination. Competition आमकां ते कंट्री कडेन करपाक जाय. इंडिया म्हणून कॉम्पिटिशन करिना आमी, गोवा म्हणून करता. गोवा इज अ ब्रँड बाय इटसेल्फ. गोवा tourism is a brand by itself. So we are competing with countries like Sri Lanka, Thailand, Malaysia, and lot of other places. I'm talking about the neighboring places. Michael, about 2017 election,
BJPक 13 सिटां गावली, काँग्रेसीक 17 सिटां. ते सिच्युएशनात मायकल बाबान खूब मोठें काम केलें. ही वॉज अ किंग मेकर आनी ताका तशी तेजी तोखणायूय जाल्या. हें सगळें करता आसतना मायकल बाबा कितें कॉम्प्रोमायज करचें पडलें. सी मेन म्हणटा पळय तो सरकार घडोवचो आसता. जेन्ना तुमी खंयच्या पक्षाक आसूं, हांव आतां BJPचो आमदार, हांव निवडून येयलो, म्हाजो इंट्रस्ट की सरकार आमचो जावचो. सरकार जाल्या नंतर खुबशे लोकांची कामां करूंक मेळटा, तुका डेव्हलपमेंट करूंक मेळटा आनी यू कॅन परफॉर्म बेटर. आय एम नॉट सेईंग दॅट ऑपोजिशन कॅनॉट परफॉर्म. ऑपोजिशन ऑल्सो हॅज टू परफॉर्म इक्वली rightfully, and they have to bring out various म्हणजे जी कामां जावंक ना गोंयांत, वा जी कामां जावपाक जाय, वा रॉंग डुईंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट, जे सरकार रॉंग करता, जो पक्ष रॉंग करता, ते तेणी मुखार हाडपाक जाय. पॉलिसीज करतना, एमेंडमेंट्स टू बिल्स और न्यू बिल्स हाडटना जो तर रॉंग कितें करता जाल्यार तेणी मुखार हाडपाक जाय. सो म्हाजें काम हांवें केलें की आमचो पक्ष सत्तेर येवपाक जाय. एट दॅट पर्टिक्युलर टायम वी हॅव डन आवर जॉब. सो म्हाकाय अशें दिसता की मनोहर पर्रीकरान बरें शासन दिलें 2012 ते 14. तितून आमकां खूब एक्सपिरियन्स आमी घेतला एज अ MLA. कामां कशीं करची, बिलां कशीं हाडची, एमेंडमेंट्स कशे करचे. लोकांचें एक्सपेक्टेशन खूब आसता. सो यू हॅव टू मीट वीथ द एक्सपेक्टेशन at least 50-60% what the people have in their mind. So oppositionan कशें टॅकल करचे, लोकांची समस्या कशी सुटावे करून दिवचे. एट द सेम टायम गोंयचे चित्र पळोवन एज अ गोवा एज अ ब्युटिफूल ग्रीन डेस्टिनेशन, हें पळोवन डेव्हलपमेंट गोंयांत कशें करचें, ब्रीज कशे बांदचे, हायवेज कश्यो करच्यो, आणि हाऊ टू कीप गोवा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट. आमी आतां व्हडले जाले, आमचे नेक्स्ट जनरेशन येतले, आमचे भुरगे आहा तेंचे भुरगे येतले, तेंकां गोंय कशें आमी सांबाळून दवरतले, हें आमकां सगळें पळोवचें पडटलें. आमी गोंयांत कित्याक करूंक शकना, सिंगापूर केला पळय तशें. आमकां व्हडल्यो बिल्डिंगी नाका, बट ट्युरिजम गोंयांत कित्याक आमी वाडोवंक शकना. इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट गोंयांत कित्याक येवंक शकना मोठ्या प्रमाणान, जे दुसरे कंट्रीन वयता पळय तशें. सिंगापुराक वयता, मलेशियाक वयता, मागीर हिंगासर वयता, मालदीव्स वयता, आनी खंय वयता, मॉरिशस वयता. सो ते कंट्रीन जे मोठ्या प्रमाणान ट्युरिस्ट वयता ते गोंया कित्याक येवंक शकना. हेचेर वी वील हॅव टू डू अ थरो स्टडी. खंय आमी फाटीं उरल्या, जे विजाचे प्रॉब्लेम आहा, विजा फिजाचो प्रॉब्लेम आहा, फीज जे दुसरे कंट्री तूं श्रीलंकाक वयची जाल्यार $20 आहा फी. आमच्या गोंयांत येयशी जाल्यार तुका ते कंट्रीकसून फी आमची 12,000 रुपया. सो इट इज व्हेरी हाय. सो इट इज मोर दॅन 150 pounds. सो थिंगासोर से अराउंड $170 आहे. इतली म्हारग आसपाक जायना. थिंगासोर $20, हिंगा $170. सो वी हॅव टू हॅव सम things, like we have to promote this country because we have 125 crore population. So we have to see that all the people are either self-employed or they get job opportunities. Nobody should go and rob somebody. चोरयो वाडटा, मागीर डकायती वाडटा, आनी कितें वाडटा, begging वाडटा, अशें जावंक जायना. So when you look at your state, you have to look at the state as a economically viable state. So for that, whatever needs to be done, changes need to be. First you have to think about your own people. Chief Minister आपल्या लोकांचे चिंतपाक जाय. आपल्याचो लोक गोंया कसो रावतलो. यू कॅनॉट स्टॉप एनीबडी. जे कोण चेंज करूंक सोदता, पासपोर्ट आनी वचोंक सोदता, तेंकां आमी स्टॉप करूंक शकता. पूण जे गोंयान काम करूंक सोदता तेंकां तरी आमी बरें दिवपाक जाय, बरें एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय, तेंकां वेवसाय करपाक, बिझनस करपाक आमी तेंकां फुडें काडपाक जाय, तेंकां आदार दिवपाक जाय, तेंकां लोन ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक जाय.
ट्युरिझम जर तर फ्लारिश जाला गोंयांत जाल्यार ते आनीक लोन घेतले आनी बरे बिझनस करतले. सेम वे मायनिंग सेक्टर, मायनिंग सस्टेनेबल मायनिंग विदीन द एम्बिट ऑफ लॉ, अशें आमी म्हाका दिसता फुडें करपाक जाय. आनी आमचे भुरगे जे आयज दुसरे कंट्रीनी गेल्या टू वर्क एज मायन इंजिनियर्स और एंड दे विल कम बॅक. सो ऑल दीस थिंग्स नीड्स टू बी एड्रेस, नीड्स टू बी looked at positively. मायकल बाब, तुमचे जे विचार थॉट्स जे आसा, आर दीस टॉपिक्स आर बीन डिस्कस्ड? आता तुम्ही म्हणले ते काय सगळें स्टॉप जालां? कोण हेजेर इनिशिएटीव घेता काय सद्याक कितें विचारूच तशा हेजेर म्हाका एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. ब्रेक नंतर तुम्ही हेजेर उत्तर द्या. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावा राजमाची. RDX Goa, just a click away. Stay updated. Like us on Facebook at facebook.com/RDXGoa. Follow us on Twitter at twitter.com/RDXGoa. Subscribe to our YouTube channel at youtube.com/RDXGoa. Also, watch us live on RDX Goa app and stay connected to our website www.rdxgoa.com. You can also share your news and happenings on WhatsApp. Our number 860-540-1310. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. तर मायकल बाब, हांव म्हणटालो की तुमचे जे विचार आसा, प्लॅनिंग आसा, जी सजेशन आसा की जो गोंयचो जो यूथ आसा तांकां अशी क्लायमेट तयार करून गोंयांत दिवचे की ते भायर गेल्ले ते परते येवचे हांगा काम धंदो करचो, हे जे विचार आसा ते कित पर्यंत डिस्कस जाता असो म्हाका प्रश्न केल्लो हांवें. की लोक जे म्हणटा सरकार सीख जालां आनी हें सगळें थांबलां, अशें कितें आसा? सद्याचे परिस्थितीन एंड वॉट एवर इज रुटीन वर्क ऑफ द गव्हर्मेंट तो करता. जे कितें चालीक लावपाक जाय, जे कितें फायनान्स आमच्या गोंयांक हाडपाक जाय, सेंटराचे पयशे हाडपाक जाय, खंय काम आडवलां, आमदार जेन्ना तेजे OSDक सांगता की आमची ही कामां आडवल्ली आहा, ही कामां जावपाक जाय, ही कामां जावपाक, ती तो चालीक लायता. लायक आमचे काम आसले पंचायत घर पर्रा, ते मोडून नये बांदपाक जाय आसले. खूब कठीण हितून आसले, डिफिकल्टीज, म्हणजे ते मोडपाक पावल्ले, बीम्स बीन एक्सपोज जाल्ले. सो तेन्ना तेजे नदरे दाखयले आमी, तेका फोटो बिटो धाडून दिले, तेणें इमिडिएटली ते सँक्शन केले. म्हणजे तो आपल्या घरा बसून काम करता. आनी म्हाजें एक हें आहा की तो मनीस एकदम बरो आनी तो गोंयच्या खातीर चिंतपी मनीस, गोंयच्या खातीर काम करपी मनीस, गोंयच्या खातीर तेका चळवळ आहा, गोंयच्या लोकांची आहा आनी गोंयचे जनतेची आहा. तेज्या खातीर आमी पार्टीन जॉयन जाल्ले. आनी म्हाका दिसता असल्या मनशाचे अगेन्स्ट उलोवपाक जायना. केन्ना केन्ना आमी सरकाराचेर टिका करता, सरकाराचेर टिका करिना, ती ऑफिसरांचेर टिका करता. ऑफिसर जेन्ना काम करिना तेन्ना आमी नदरे काडून दिता की हे ऑफिसर रॉंग करता, हे ऑफिसर हे करता. आनी तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सांगतात तुमी दखल घेया. आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट, बट एकलो मनीस हांव चेंज करूंक शकना. ते तेणें गोंया खातीर खूब काम केल्लें आहा. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय बरें काम केल्लें आहा, मुख्यमंत्री म्हणून बरें काम केल्लें आहा. 1999 टील डेट ही इज वर्किंग. सो तेका तितलो ग्रेस आमी गोंयच्या लोकांनी दिवपाक जाय, ग्रेस. And the grace is Goans are very gracious. Goans have got lot of attachment to our own people. And even opposition today, आयज हांव ऑपोजिशनाक खंय देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. गेले एसेंब्लीक तुमी तेंकां पळया की तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टराक त्रास करूंक ना. जेन्ना चीफ मिनिस्टर येवन एसेंब्लीन बसलो तेका जायनासलें येवपाक, तेणी तेजेर हल्लाबोल करूंक ना. They are also very gracious. They are also very, they also have a heart. आमी ऑपोजिशन म्हणून अशें म्हणूंक जायना की बाबा तेणी कातर भाजी करची सरकाराची ओ मुख्यमंत्र्याची. केन्ना केन्ना तिडकीन
जेन्ना कामां जायना वो अन्याय जाता तेन्ना हांव बसून केन्ना केन्ना नेटान उलयता मुख्यमंत्र्याचेर बसून आमी टिका केल्ली No, Michael Babu, पूण अशी yeah. जावची न्हू Yeah, Michael Babu, पूण आमी लोकां खातीर करता ती yeah. आमच्या खातीर करिना म्हाजो व्यक्तीक डिफरन्स और देर इज नथिंग एज सच दॅट आय एम अगेन्स्ट द चीफ मिनिस्टर आय एम फायटींग फॉर द पीपल Yeah. आनी सेम वे ऑपोजिशनान जेन्ना एसेंब्लीन बोबाव करूंक ना आवाज करूंक ना बिलां बीन पास जावपाक दिली तेणी बजेटाचेरूय व्हडलें उलोवंक ना हांव खऱ्यांनीच तांकां सलाम मारता ऑपोजिशनाक की तेंच्यांनी कांय करूंक ना जे भाशेन तेणी ओपोज करूंक जाय आसलें जे भाशेन तेणी बॉब मारूंक जाय आसली जे भाशेन तेंच्यांनी हल्ला बोल करूंक जाय आसलो तो करूंक ना तें काम तेंच्यांनी करूंक ना त्या खातीर तांकां देव बरो करूं म्हणटा हांव खऱ्यांनीच वी हॅव टू बी gracefully thanking them. BJP पार्टीन थँक करूंक ना तांकां सो ऑन देअर बिहाफ आय एम थँकिंग देम. पर्रीकर जो आदले भाशेन जर सामको फीट आसलो सारको तर आतां जे लोक म्हणजे अलायन्स जे सरकारचे जे घटक आसा मे बी गोवा फॉरवर्ड जावं MGP जावं मागीर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसूं जे जे नेटान जे उलयता आवाज चोडून उलयता आनी पर्रीकराक वोग्गी बसचें पडटा आनी खंय तरी एक काळकूट दिसता कित्याक एका टायमार हो वाग कसो आसलो आनी तेजे फुडल्यान उलोवपाची कोणाक धाडच नासलें ते लोक आतां अशें उलोवपाक लागल्या बंडखोरी करपाक लागल्या मायकल बाबू तुमकां अशें केन्ना केन्ना दिसता की आपूण जे कॉम्प्रोमायज केल्ले 13 सीट आसतना आपूण खंय तरी आपल्याक आतां रिपेंट जाता अशें कितें तरी इट इज नॉट लायक दॅट एवरी पॉलिटिकल पार्टी थिंक्स दॅट दे हॅव टू कम इन टू रूल दे हॅव टू फॉर्म गव्हर्मेंट आमी प्रयत्न केलो तितून हांव एक भाग आसलो असो न्हू की सगळो प्रयत्न हांवें केलो हांव एक भाग आसलो म्हाज्या वांगडा मनोहर पर्रीकर आमचे लिडर आसले सो तेणें आनी हांवें ताका साथ दिला त्या टायमार वॉट एवर माय गूड ऑफिसीस कूड बी गिवन टू हिम एट दॅट पर्टिक्युलर टायम आमी दिल्ले आहा पूण प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन हांवें तुका सांगला प्रयत्न करपाक जाय जो तर इवन सीट उणें येयले जाल्यार सरकार करपाक हो सरकार जो आहा ताका उडोवपाक ऑपोजिशनान सदांच प्रयत्न करपाक जाय सो दॅट इज नॅचरली देर अशें न्हू की आमी प्रयत्न करूंक ना म्हणून आमचो सरकार असोच जालो ना प्रयत्न करपाकूच जाय आयज वी आर नॉट रिग्रेटींग कित्याक तो आमचो लिडर आसलो तो म्हणून आपूण गोंयांत येता आपूण बरें राज्य चलयता आतां अनफॉर्च्युनेटली देवाचे कितें विचार आसले ऑर वॉट वेंट रॉंग टुडे it has happened to him so we have to take it along and it is a question of time. ओके मायकल बाब सगळ्या लोकांनी पळयला की मायकल बाबाचो जसो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर जो प्रभाव आसा जो कंट्रोल होल्ड आसा तसोच तेंचो सालिगांवचेर आसा शिवोलेचेर आसा म्हापशाचेरूय आसा आतां ते बाय इलेक्शन जे आसा म्हापशाचें तितून मायकल बाबाचो रोल एक्झॅक्टली कितें आसतलो विजय सरदेसाय म्हणटा फ्रांसीस डिसोजाचो जो चलो आसा जुशो ताका तिकेट दिवची मायकल बाबूय अशें म्हणजे वाचपाक मेळटा कित्याक मायकल बाबूय तेजे कडेन इन कॉन्टेक्ट आसा हें जर सीट राखून दवरपाचें आसा इट इज व्हेरी क्रुशियल नाव की BJP एज अ पार्टी हॅज कम इन मायनॉरिटी नाव 14ची 13 जाले ती आतां ओके आनी हें सीट जिखोवप तांकां खूब गरजेचें आसा म्हापशेचें एक प्रेस्टीज आहा की कारण हें फ्रांसीस डिसोजा बाबान हें इतले तेंप सांबाळ्ळें आतां ड्युटी आसा हे लोकांची ते निवडून हाडपाची मायकल बाबाचो म्हापशान रोल कितें आसतलो आमी सदांच म्हापशा खातीर झगडल्या आनी हांव टिका करतालो म्हापशाचेर सरकाराचेर फ्रांसीस डिसोजा आमचो मित्र आसलो तो कांय टायमार जेन्ना आमी टिका करताले तेन्ना तो आमचेर बेजारूय जाल्लो हांवें पळयलां तेजे तुमच्या चॅनलाक बसून तेणें अशें खूब भाशेन म्हाजेर ओपोज उलयला आमी तेजेर ओपोज केन्ना उलोवंक ना पर्सनली इज अ जॅम ऑफ अ पर्सन जेंटलमॅन आसलो तो इतलो बरो मनीस खूब कमी मेवताले पॉलिटिक्सान तो केन्ना कोणाक दुखोवंक ना तेणें पूण म्हापशा आमचो
म्हापसा इज आवर बेज, म्हापसा इज आवर कॅपिटल फॉर बार्देस आणि एंटायर नॉर्थ गोवाचे लोक म्हापसा येतात. पेरणे आसूं ते, बिचोले आसूं, साखळे आसूं, ते लोक बाजाराक म्हापसा येतात. वेगवेगळे गव्हर्मेंटाचे कामाकूय म्हापसा येतात. खूप टायमार ते म्हापसा येतात आणि प्रत्यक्षान जो मनीस पणजे कामाक वयता तो म्हापसा गाडी घेवन आपले कदंबान बसलो, बसीन बसलो आनी गेलो. सो म्हापसा इज अ सेंटर. म्हापशान डेव्हलपमेंट इतली वर्सां जावंक ना, ते खातीर आमी रडटा आनी कांय ना. आमकां जाय म्हापशाचें डेव्हलपमेंट. आमदार कोणूय आसूं, आय एम रेडी टू सपोर्ट. आतां आमी कलंगूटसून म्हापसा पासून रुंदीकरण केलें रोडाचें. थिंगा तो इल्लोसो स्पॉट जो आहा, आमी जे डिवायडर घातलो तो डिवायडर व्हरून म्हापशा पासून तेकोवपाक जाय. ते कोण इंट्रस्ट दिना अजून. ती म्हाजी एरिया न्हू. हांव इंट्रस्ट दिवन गेलो जाल्यार तेंकां अशें दिसता थोड्यांक की हांव थिंगा कॅन्डिडेट घालपाचो आहा काय, हांव थिंगा बसपाचो आहा काय. लोक म्हापशेचे म्हाका बरे आहा. लोक म्हणटा मायकल तुजो आदार आमकां म्हापशान जावं. आतां आदार कसो जावं ते हांव येवपाचो आहा. जावं न्ही थोडे दीस हांव म्हापसा भोंवपाचो आहा, लोकांक विचारपाचो आहा, कॉर्नर मिटिंगींग घेवपाचो आहा. आय एम सपोज टू टॉक टू ऑल द काउन्सिलर्स ऑल्सो. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पीपल एज फार एज म्हापसाचे डेव्हलपमेंट जे आहा. म्हाजो इंट्रस्ट इतलो आहा की काउन्सिलरांक हांवें सपोर्ट करचो. आय डोंट वॉन्ट टू पूट माय एक तेंचेर प्रेशर म्हाजो आनी कितें तसले म्हाजे विचार ना. म्हाजे विचार आहा तेंच्या वांगडा रावन डेव्हलपमेंट करप. जे आदले काउन्सिलर आहा, जे आदले आमदार आहा, आदवोगाद आहा, डॉक्टर्स आहा, प्रॉमिनंट सिटीजन्स आहा, सोशल वर्कर्स आहा, मंडलांचे अध्यक्ष आहात, आमचे टेम्पलांचे मेंबर्स आहा, कमिटी मेंबर्स आहा, तेंचे विचार कितें आहा, कॉपेलांचे आमचे प्रेसिडेंट्स आहा, मेंबर्स आहा, चर्च बॉडी आहा, तेंकां सगळ्यांक विचारपाची आयज गरज आहा की बाबा तुमकां म्हापशान कोण आमदार जाय, कसलो आमदार जाय, तुमचे विचार कितें आहा आनी तसले आमदाराक फुडें काडून लोकांनी हाडपाक जाय. मेन विचार जे कितें आहा ते म्हापशाचें डेव्हलपमेंट. जे फीश मार्केट आसूं, व्हेजिटेबल मार्केट आयज केल्लें आहा पूण तें मेंटेन जायना. आयज 5-4.5 वर्सां जालीं जागो एक्वायर केला. आदीं म्हणटाले जागो ना, न्यू बस स्टँड बांदपाक आनी प्रेझेंट बस स्टँडाचेर मल्टी लेवल कार पार्क करपाक आनी बरी फॅसिलिटी करपाक फॉर पार्किंग 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स. आयज म्हापशान मोठी समस्या आहा ती पार्किंगाची. बसी ट्रक खंयच्याय टायमार भितर घुसता, तांकां टायम लिमीट ना. बायपास रोड जो हायवेक वचपाक आसलो तो जावंक ना. म्हणजे हे सगळीं कामां जी आहा ती सगळीं आयज पेंडिंग आहा. म्हापशा खातीर कांयच ना पळय. आमचो बार्देसचे रवींद्र भवन आसपाक जाय आसलें तें ना. आमकां पार्किंग स्पेसीस आसपाक जाय आसले ते ना. बऱ्यो गार्डनान वयतलो जाल्यार थिंगा गाडी पार्क करपाक जागो ना तुजे कडेन. खंय गाडी दवरतलो ते म्हणजे तुका चलोन वयचें पडलें. म्हापशेकारांक जर गार्डनान बसून वयता जाल्यार तेंचे घरा कडसून चलोन वयचें पडलें. गाडी दवरपाक जागो ना, 2 व्हिलर दवरपाक जागो ना, 4 व्हिलर दवरपाक जागो ना. थिंगा गटर सारके ना, गटर ओपन आहा. हांव टिका कोणाचेर करिना. जे म्हापशेचे काउन्सिलर आहा ते म्हाजे बरे फ्रेंड आहा, मित्र आहा. पूण एट द सेम टायम म्हापशांक बरो आमदार आसचो, तेणें सगल्यांक घेवन फुडें वचोन हें काम करचें. डेव्हलपमेंट जावपा सारकें म्हापशान भरपूर आहा. खूब पयशे गरज आहा तशें कांय ना. बस स्टँड यू कॅन डू अंडर PPP मॉडल. मल्टी लेवल कार पार्क also you can do under PPP model. So lot of things can be done. A theater like Inox can come into Mapsa. All the schools which are congesting Mapsa can be decongested by doing like Kujira complex. Mapsa. So हे सगळे शेतकारांक सगळे जे शेतकऱ्याची समिती आहा आनी कितें कितें आहा थिंगा तेंकां घेवन फुडें वचोंक जाता सरकारान. आनी सरकारान व्हडले हे पयशे मोडपाची गरज ना. हे सगळीं कामां जी आहा कोणाक तरी घोट धरून तेका सांगूंक जाता हे तूं बांद. आयनॉक्स आतां कोणें बांदप, ते कोणें तरी प्रायवेट मनशान बांदप आनी चलोवप. तेका जागो दिवपाचें काम लोकांचें हे सरकाराचें आसता. सो सरकार आनी लोक वांगडा रावन ते करूंक जाता. सो आयडियाज खूब आहा. सो सद्याक प्रेझेंट बस स्टँडाचेर तूं वयशी थिंगा तुका मुतपाक जागो ना, कित्याक ते टॉयलेट ओवरफ्लो जाल्ले. थिंगा टॉयलेटान भितर वचत जाल्यार तुज्या आख्खे मोच्यांक आनी तुज्या सॉक्सांक घरा वचून वास येता. बशीनूय येता तूं आनी घरा वचूनय वास येता टॉयलेटाचो. कित्याक ते सारके फूल जाल्ले आहा. थिंगासर सुविधा म्हणटा पळय ती कांयच ना. ह्या परिस्थितीन म्हापशाचो जो फुडलो आमदार जाता तेणें वॉर फुटींग काम करचें पडटलें. तेणें चेंज घडोवन हाडचें पडटलें. कित्याक म्हापशा म्हणजे म्हापशेचोच लोक न्हू, आख्खे बार्देसचो अर्दो नॉर्थ गोवाचो लोक म्हापशा येता. आनी ते टॉयलेट ते यूज करता, ते डिफरंट फॅसिलिटीज यूज करता, तुजे फीश मार्केट यूज करता, व्हेजिटेबल मार्केट यूज करता, तुजे पार्किंग लॉट यूज करता, तुजे सगळें करता.
तुजी गार्बेज इतली जाता थिंगा तुमचे कडेन जागो ना गार्बेज ट्रीट करपाक व्हरोन डंप करची पडटा. सो हे सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाक म्हापसा कावन्सिल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, plays a very important role, and the MLA have to work together, putting up थिंगा म्हापशेचे खूब आर्किटेक्ट्स आहा तेंकाय कॉन्फिडन्सान घेवप म्हापशा डेव्हलपमेंट करता आनी म्हापसाचो लूक आसा तसो धरून म्हापसा फुडें व्हरप. म्हापसा फॉरवर्ड व्हरपाची आयज गरज आसा आनी ते कशें व्हरप फॉरवर्ड ते म्हाका दिसता येता त्या काळान म्हणजे क्लियरिटी येतली तेजेर, म्हणजे इन द नेक्स्ट 15 days क्लियरिटी येतली. I am there to support a good candidate. I will walk with the candidate to support him because Mapsa is our capital, and I fully believe that we can bring the change together with the Mapsa people. I can be part of that change. म्हापशेकार खूब आहा, 26,000-27,000 वोटर, तेंच्या वांगडा हांव एकटो पोर्रासून म्हापशा वचून तेंकां साथ दिवन तेंच्या वांगडा ही चेंज घडोवन हाडूंक शकता. इतलें हांव सांगता. गोवा गव्हर्मेंट अशें क्रुशियल टर्नाचेर येवन थारलेले आहात आयज की गोंयचो मुख्यमंत्री बरो ना, बाय इलेक्शन तोंडार येयला, लोकसभा इलेक्शन तोंडार येयला, काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचे हितून ना, तयारेन ना. तो अशा परिस्थितीन बीजेपी एज ए बीजेपी गव्हर्मेंट एज ए बीजेपी पार्टी म्हणून तुम्ही फुडले जे टायम आसा ते इलेक्शना कडेन तुमी कशे दृश्टीकोन पळयता? फाल्यां जिखोन येयले सुदैवान देवाच्या दयेन कितें तर बीजेपीची खंय तरी मातसो स्टे उरतलो. समजा 3 सिटां पडली बाय इलेक्शनान विधानसभेची म्हणटा हांव आनी 2 सिटां लोकसभेची पडली तर आमकां जो सेंट्रला कडून सपोर्ट मेळटा बीजेपीचो तो मेळटलो काय ना? तुमचो हेजेर म्हाका लास्ट पळया न्हू, इलेक्शन आहा, इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, सेंट्रल इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर. सो वील हॅव टू वेट अँड वॉच वॉट इज हॅपनिंग एट द सेंटर. द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज प्युअरली डिपेंडिंग ऑन वॉट इज हॅपनिंग एट द सेंटर. कित्याक आमचो गव्हर्मेंट जो आहा आमी मान्य करपाक जाय की आमी आयज we are not in majority. It's a minority government where we are 13 numbers. And Congress is also minority, they are 14. So who plays a very important role is MGP, Goa Forward and others. Others are all the independents. So and NCP party. So we have to wait and see what is happening at the center. So center जे डिसिजन जातले सरकार खंयचो येता पळय तितून गोंयचे सरकार त्याचे फ्युचर आहा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी वी हॅव टू वेट अँड वॉच. हितून कांय चेंज करूंक जायना. ओन्ली दीस 3 seats वीच आर देर तेचेर प्रयत्न करून आमी 14 जावपाक जाय आनी आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी जावपाक जाय. 13 आहा, 3 एड जायत जाल्यार 17. मायकल बाबाक डिसिजन घेवचें पडलें तर काँग्रेसीन मायकल बाब वयतलो. सी फ्युचर पॉलिटिकल डिसिजन्स जे आहा ते आमी घेतले एट द रायट टायम. सद्याक कितें जालां की आमी मनोहर पर्रीकराच्या फाटल्यान आसले. भारतीय जनता पार्टीन आमकां आमदार जावपाक हिंगा दे गेव अस द सीट ओवर हियर. आमकां ब्लॉक प्रेसिडेंट केलो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आमकां पार्टीन आमी केन्ना जॉयन जाले वेन वी वर इन ऑपोजिशन. 2016ची गजाल उलयता. 7 इलेक्शन जालें तेन्ना आमी सालिगांव आसले, पोर्रा सालिगांव आसले, तेन्नासून आमी पार्टीन आहा. सो आमचे कॉन्ट्रिब्युशन टू दीस पार्टी अँड पार्टीज कॉन्ट्रिब्युशन टू मी इज व्हेरी बीग. म्हणजे दोशी वाटेन आहा ते. पार्टीन म्हाका सपोर्ट केला, हांवें पार्टीक सपोर्ट केला. पार्टीक आमी जाय काय फुडें ते पार्टीन स्पष्टपणे आमकां सांगचें. आयज अशें म्हाका दिसता की पार्टीक म्हाजी गरज ना. सो हो स्टेटमेंट कितें पार्टीक म्हाजी गरज ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक जे भाशेन जावपाक जाय आसलें गोंयान आनी आमकां सगल्यांक घेवन फुडें वचोंक जाय आसलें इन एबसन्स ऑफ मनोहर पर्रीकर
ते जावंक ना हय हे स्पश्टपणे सांगता हांव हय की आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आसूं या आमचे नॉर्थ गोवाचो खासदार आसूं साऊथ गोवाचो खासदार आसूं हय आमचे जनरल सेक्रेटरी आसूं आमचे दुसरे पार्टीचे सगळे नेते आसूं तेंच्यांनी जे आमदारांक आनी जे आमदार शेणल्या हय ओ दुसरे जे कोण आहा हू आर थिंकींग ऑफ कंटेस्टिंग इन अदर अदर सीट्स सीट्स तेंकां जे ग्रूम करूंक जाय आसलें तेंकां जे एक सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो सरकार आमचो आहा हय पूण खंय तरी पार्टीचे जे पार्टी आनी सरकार हितून गॅप पडला ना पार्टीचे जे पदाधिकारी आहा हय पार्टीचे जे आमचे लिडर्स आहा पार्टीचे जे आमचे डिसिजन मेकिंग बॉडी आहा हय तेंचे आनी आमदारांचे आनी आमदार जे पडल्या हो आमदार जे फुडें आनीक बसोंक सोदता हय हय तेंचे जेलिंग अप बरें जायना या अशें म्हाका दिसता या 2015ची गजाल पूण तरी आसतना मनोहर पर्रीकर आमच्या कॉन्स्टंट टचान आसलो हय हय आमदारांचे आसलो नवे आमदार जे जावंक सोदतालो तेंच्याय टचान आसलो हय तेजो एक आमचे कडेन नेतो असलो आसलो की तो आमकां सारको सपोर्ट करतालो फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी या वॉट वी वॉन्ट टू डू गूड दिस टू सपोर्ट या हांव उडीक रॉंग उलयता आसतलो पण म्हाजे विचार अशे आहा की पार्टीन जे आमकां पळोवपाक जाय आसलें कोणूय आसूं ते सगळे आमदार आमी आहा कितलेच आमदार आहा या हांव दुखी ना या आमकां आय एम चेअरमॅन PDA गार्बेज कॉर्पोरेशनाचो हांव डायरेक्टर आहा करेक्ट तितून हांव डेप्युटी स्पीकर आहा हांव दुखी ना या पूण जी कामां म्हाजी कामां जाताच या पण पार्टीचे जे आमकां एफेक्शन आसपाक Affection जाय आस- ते ना या म्हाका दिसता सेम वे काँग्रेस पार्टीचे आमदार दुखी जाल्ले दुखी तेंचे भितर अशें जाता या म्हणजे एक लिडर असो ना काँग्रेसीन की तेंकां सगळे 14 आमदारांक वा 16 आमदारांक बांदून धरून मोल्ड करून एक कडेन दवरपी मायकल बाब असं सांगू सोदता की बाबा आपण मोल्ड करून या, दवरपी या, मनीस या. जावं म्हणजे मायकल बाबा सारको एक बरो लिडर सगळ्यांक सोदमून घेवपी फुडें घेवन वचपी असलो लिडर काँग्रेसाक आतां जाय ना ना तशें अशें म्हणपाक सोदता हांव दुखी असोच ना की हांव बीजेपी हांव दुखी म्हणना ना की आनी बीजेपीचे पदाधिकारी और लीडर और जनरल secretaries or vice presidents or president are not taking care of us because they are not gelling with us. correct I understand. They are not filling in the gap of Manohar Parrikar. हांव कितें म्हणटा एक 500 जाण एकठांय जावन आमचे गॅप फिलअप करूंक जाय सो सगळे ह्या आयडीन त्या आयडीन शिपडलेले आहा सेम वे काँग्रेसीन जाल्ले आहा काँग्रेसीनूय तशेंच आहा काँग्रेसीन बाबडो एकूय लिडर असो ना की बाकीचे सगळे लोक तेजे आयकतले हांव टिका करिना पूण हे आमकां दिसून येता कित्याक आमी आमदार आनी ते आमदार हांव कोणाची टिका करिना पूण म्हाका दिसता प्रत्येक पार्टीन अशे एक 2 जाण लिडर आसपाक जाय काँग्रेस जावं बीजेपी जावं आनी दुसरी पार्टी जावं की ते दुसऱ्या बारीक लिडरांक पळयता वयता आमी बारीक लिडर आमी ते वयर सोदता व्हेरी ट्रू आमी वयर सरता आमकां वयर सरपाक तेंच्यांनी मार्गदर्शन दिवपाक जाय आमकां हात दिवपाक जाय आनी वयर काडपाक जाय अशें करपी कोण ना हांवें म्हाका दिसता अशें असले लिडर जावपाक जाय आनी हे लिडर जातलो जाल्यार जे पार्टीचे लिडरशीप आहा तेंच्यांनी आमकां तेंको दिवपाक जाय मायकल बाब इंटरव्यू सुरू करचे आदी एक म्हाजें एक्सपेक्टेशन नासलें मायकल बाब फ्री उलयता फाटें फुडें कोणाक वायट दिसतलें सामकें मनाचें उलयता तशेंच आयज तुमी उलयले आनी तुमचे कडेन उलयत राव अशें दिसतालो टायम जालो तरी आसतना सुबेज टायम घेतलो आमी तुमी हो टायम दिलो आनी खूब बऱ्या वातावरणान हो इंटरव्यू शूट जालो तुमच्या घरा कडेन हांव तुमकां आरडीएक्सा तर्फे तुमकां धन्यवाद दिता आनी आभारी आसा